कस्टम्सान दाबोळे विमानतळार शुक्रारा परत भांगर धरले. सप्तकातली तिसरी केस. तोहा सावन कतार एअरवेजांतल्यान स्मगल केल्ल्या 7.5 किलो भांगराचें मोल 2,10,00,000. मात स्मगलर पॅसेंजर कोण तो कळ्ळो ना. फाटले दोनूय केशींनी स्मगलिंग करपी भटकळचे पॅसेंजर कस्टम्साक मेळिल्ले. कस्टम्स सध्या स्मगलिंग करपी भटकळच्या सूत्रधारांक सोदतात. बेंगलोर कस्टम्स खंय चवकशेक लागल्यात. कस्टम्सान दाबोळे विमानतळाचेर फाटल्या 10 दिसांत तिसरे फावट भांगर धरला. आतां मेरेन एकूण 25 केल भांगर जप्त केला आनी 2 जाणांक ताब्यात घेतलात. फाटलीं 2 वर्सां केशी विसाक तेंकल्यात. शुक्रारा परत सुमार 7.5 केल भांगर धरले. भांगर कतार एअरवेजान दवरिल्ले. भांगर कोणे हाडले तें मात कळूंक ना. Seizure of 7.4 kgs of gold from the Qatar Airways. It is seized as abandoned gold. I think after the last 2 seizures, we have increased our vigilance and surveillance in the aircraft. When our officers went to the aircraft, probably the smugglers who have brought this gold got alerted and they left it in the aircraft itself abandoned. It was abandoned gold. It is concealed in the seat itself. We are not able to identify any passenger. आदले 2 प्रकरणांतले आरोपी भटकळचे. फाटल्या फावट एके भटकळच्या बायलेक धरिल्ले. बेंगूर कस्टम्साक भटकळ वचून ताचो तपास करपाक लायला म्हूण कस्टम्साच्या आयुक्तान सांगलें. We have a jurisdiction office in Bangalore, and we have asked the Bangalore officers to conduct in the previous 2 cases because passengers were identified. They were from Bhatkal, so we asked them to conduct the verification there. The verification report is awaited. दुबय, शारजा, दोहा, कतार सारकेल्या देशांतल्यान गोंयान भांगराच्या स्मगलिंगाच्यो एकार एक केशी मेळत आसात. फ्लायटींनी स्मगलर पॅसेंजर मेळ्ळ्यात तेय चडशे भटकळचे. आतां बेंगूरचे कस्टम्स खंय भटकळच्या स्मगलर सूत्रधारांच्या चवकशेक लागल्यात. मात दाबोळी दुबय गोंय भांगराच्या स्मगलिंगाचो मुखेल रूट जाला इतलें खरें. प्रुडंटा खातीर दिशांत परब. शिक्षक रजेर आसतना चुकिल्ले लेक्चर भुरग्यां खातीर परत घेवपाचो निर्देश उच्च शिक्षण संचालकान सांखळे कॉलेजीक दिला. उच्च शिक्षण संचालकान कॉलेजीक तशी चीट धाडल्या. आतां टिचरींनी कितले दीस लीव घेतल्या आनी कितले लेक्चर चुकयल्यात ताचो डेटा तयार करतले. उपरांत लेक्चरां घेतले आनी 75% अटेंडन्स पुराय करपी भुरग्यांची वळेरी परीक्षा घेवंक विद्यापिठाक दिवपाचें थारलां. कॉलेजीच्या भुरग्यांनी अटेंडन्सा वयल्यान बेरेस्तारा कॉलेजींत बरोच बोवाळ घाल्लो. Some lectures which were assigned for the subject have not been engaged in view of leave taken by the teachers. So we have got a directive from the Directorate of Higher Education asking us to fulfill the obligation of engaging extra lectures for lectures missed by teachers on account of their leave in view of the University Ordinance 17.2. I have started compiling data as far as the leave taken by teachers between November and March, which is the semester in question. So that work is going on now. By tomorrow I hope to have the data ready, and then wherever there is a shortfall, those lectures perhaps will be engaged. As regards examinations of such students who meet the attendance requirements, you may finalize this issue in consultation with Goa University. If they get the attendance, they go to the next semester. First year students don't have to wait for the results of the examinations. They can take admissions for the second year and start attending lectures. However, second year students will have to wait to clear all papers in 4 semesters before they take admissions for the third year. कमी अटेंडन्स आशिल्ल्यान परीक्षेक बसपाक अपात्र थारायल्ल्या सुमार 76 भुरग्यांनी बिरेस्तारा कॉलेजीन बरोच बोवाळ घातिल्लो. तांकां भायल्या भुरग्यांनी तेंको दिल्लो. पुलीस हाडचे पडले. प्रकरण उच्च शिक्षण संचालका मेरेन पाविल्ले. उपरांत संचालकान हे पत्र कॉलेजीक धाडून चुकिल्ली लेक्चरां परत घेवंक सांगला. ही लेक्चरां घेतल्या उपरांतय फक्त 4 ते 5 भुरगे परीक्षेक पात्र थारूं येता म्हूण सुत्रां सांगतात. उरिल्ल्यांचो चान्स गेल्ल्यात जमा. प्रुडंटा खातीर स्नेहा सबनीस आनी नवाज शेख. तेरेखोलचे गोल्फ कोर्सा खातीर गोंयच्या राना खात्यान लिडिंग हॉटेलांक नेमकी पर्यावरण दिसा झाडां मारपाक मान्यताय दिल्ली. हाचेर पर्यावरणवादी बरेच चाळवल्यात. झाडां मारपाच्या राना खात्याच्या परवानगीक आव्हान दिवपाची ते तयारी करतात. दुसरे वटेन मुंबय हायकोर्टान तेरेखोल गोल्फ प्रकल्पाच्या बांदकामाचेर एनजीटीन दिल्ली स्थगिती तशीच दवरल्या. तेरेखोलच्या गोल्फ कोर्सा खातीर राना खात्यान लिडिंग हॉटेलाक एनओसी दिली. 5 जुनाक नेमके संवसारीक पर्यावरण दिसाच राना खात्यान हे कर्म करून कळस गाठलो म्हूण गोवा फाउंडेशनाचो क्लॉड आल्वारीस राना खात्याचेर चाळावलो. Forest Department gives permission for destruction of forest on World Environment Day in the state of Goa.
This is one of the most shocking things that I discovered today. So now what will happen is we will challenge both those orders and we will take appropriate action. मुंबई हायकोर्टाच्या मुखेल न्यायाधीशान गोल्फ कोर्साचेर राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्युनलाच्या ऑर्डरीवेली स्थगिती काढल्या. ताका लागून ट्रिब्युनलान दिल्ली गोल्फ कोर्सावेली स्थगिती परत लागू जाल्या. आता तेरेखोलच्या गोल्फ कोर्सा आड ट्रिब्युनला मुखार सुनावणेचो मार्ग मेकळो जाला. Today, that stay today has been vacated by the High Court Chief Justice. We are rejecting the leading hotels petition to transfer their writ petition to Bombay, assessing the cost of the transfer petition at 25,000, which will be paid to the four petitioners in the appeal. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी. घेऊया एक विराम.